Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust and tradition. Supported by Sham Institute Mangaluru, good education and great careers. सर्व दायजी वर्ल्ड वीक्षकांक म्हजो नमस्कार. हांव आसा रायनेल सेक्वेरा. वीक्षकांनो, एक चिंता. जीव म्हणले परिकल्पनेची सुरवात जाता स्पर्धेंतल्यान. आतां आमकां गोत्त आसलेच विशय, स्पर्धो खंय ना, पुरा कडेन स्पर्धो आसा. वाऱ्यान स्पर्धो आसा, प्रकृतीन स्पर्धो आसा, म्हजे मदें आनी तुमचे मदें स्पर्धो आसा, आमच्या समाजांत स्पर्धो आसा. पूण एक चिंता मात कितें म्हळ्यार स्पर्धो कोणायकी कीळ या सिकल घालना. स्पर्धो केदाळे आमकां एका लेवल वयरच व्हरता, उत्तीम करता आनी बरेपणाक आमकां वाट करून दिता. हेंच चिंता मतीन दवरून दायजी वर्ल्डान आमच्या सर नव्या टॅलंटांक एक स्पर्धो आरंभ केल्लो. तो जावन आसा दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर. आनी ह्या स्पर्धाचो खो आंकडो प्रदर्शन करूंक आमी कशें पावता देखून सर वीक्षकांक आनी आमच्या वरेनारांक ह्या स्पर्ध्याक दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर पावर्ड बाय बिंदू, सपोर्टेड बाय श्याम इन्स्टिट्यूट मँगलोर अँड हनीजेनिक्स हाका आमी मोगासो स्वागत मागता. ह्या स्पर्धेची स्पॉटलायट खंडीत जावन आमची स्पर्धिका. पूण तांचे सांगता तांकां ग्रूम करचें जाल्यार, तांकां मुखल्या हंतान कशें तांणी परफॉर्म करचें, कितें बरें करयत सांगिचें जाल्यार आमचे वरेनार स्पॉटलायटार आसात. आमकां एका रितीन एक मास्टर क्लास म्हूण येत वीक्षकांनो. इतली बरी आनी माहीत आसली आमची वरेनार आसात. बाब साईश गोंयांत हांगासर पावल्यात. तांकां कितल्या जाणांक तांची वळख आसना हांव नेना, पूण ह्या स्पर्धा द्वारे तांच्यातून शिकोवंक तो आमकां मस्त मेळ्ळें आसा. एक बोवा पुरब्याचे गीतकार. तांचे सांगात आमचीच बाय जोशेल आसा. बाय जोशेलाक तुमी परफॉर्म करचें पळयलां आनी तिने दिवची वरवणी पळयतना आमकां घरा बसून आमच्या भुरग्यांक जावन दी, आमकां जावन दी, सबारशे हाचे तावन माहीत मेळटे आसा. आनी आमचो मास्टर बाब रोशन क्रास्ता. तांचे सांगात बसून तुमी संगिता विशयान शिकचें जाल्यार आतां तुमकां एका रियलिटी शो द्वारे तांची जणवाय म्युजिकान संगितान तांणी कितें दिलां ताची जणवाय तुमकां हांगा आयकूंक मेळटा. देखून हे तेगा वरेनारांक परत एक पटी स्वागत करता. आनी वीक्षकांनो, आमच्या वरेनारांतल्यान येवची वरवणी तुमी आनी तशेंच आमच्या स्पर्धिकांनी आयकत आसतना तांणी मुखल्या हंताक वेतात येना खंडीत जावन तांच्या संगीत शेतान तांकां मुस्त बऱ्यापणा पडटलें अशी म्हजी पातयेनी बरोव असो. देखून परत आमच्या वरेनारांक मोगासो स्वागत. आनी आतां सुरवात करया हो आंकडो. ह्या आंकड्याची पयली स्पर्धीक तुमच्या समोर येता एक सोबीत पद घेवन. बाय सीमा जॉसलिन डिसोजा आल्लीपाद येता. हाय सीमा. हॅलो मॅम. कशें आसाय? बरी आहा. तुमी बरी सोबीत दिसताय, कपड्यार सोबताय. थँक्यू मॅम. खंयचे सॉंग सिंग करताय सीमा? हांव आज तूं येताय म्हणून म्हणलें सॉंग सिंग करता येता सांग. ओके. खंय जावन आयलाय तूं? हांव आल्लीपाद येता. आल्लीपदे म्हणटना म्हाका फर्स्ट उडास आमचे आल्लीपदे बँड. वय मॅम. सो आल्लीपदे विशयांत आमकां इल्लें सांग. आल्लीपदे बोंडपोळ वाराडांत आसा आनी हांगा एक फेमस म्हळ्यार ब्रास बँड. हांगा पिंटो बँड आसा, विल्सन बँड आसा आनी रॉयल ब्रास बँड. ही प्रमोस्ट फेमस आसात आनी ही हर एक कडेन बरें परफॉर्मन्स दितात. ओके सीमा, बरें करून प्रॅक्टीस केला हिंगी? वय मॅम. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. नाचता पाका उसोन
येताय म्हणून मोरीक नाचता पाकावसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता अंगणात बसून आज कित्या गांवार म्हज्या फांका परजळो सो सुर्यान धाडला काय नवी किरण या फांका तुजीच गोरसण आज कित्याक वाऱ्याला वाळटात परमळो सो बागीन फुल्ल्यान गाय फुलांची रात या वाळटा तुजो स्वास तू येताय म्हणून कोगुळीक गायता फात्या पासून तू येताय म्हणून मोरीक नाचता पाकावसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता अंगणात बसून आज कित्याक रुका मुळ्यान कोगुळीक गायता गाणा प्रकृतीची गुणगायन करता या सोबाय तुजी वर्णिता आज कित्याक उदकांतल्यान बातकां उडटा खुशीन हांसून नासून मजेन ती खेळटात या तुज्या सोभायेक तिळटात तू येताय म्हणून कोगुळीक गायता फात्या पासून तू येताय म्हणून मोरीक नाचता पाकावसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता अंगणात बसून ला 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 Hi Seema, हॅलो मॅम very neat performance थँक्यू मॅम throughout the song. काही ओवरडू ना. म्हाका तुका जर्ज करचे की चड तूं एक कॉन्सर्टान सिंग करना सय आनी हांव तुका आयकता म्हणलें फील आयलें म्हाका. थँक्यू बरो मधूर आवाज आसा तुका. सो बरें करून सिंग केलें तुवें. स्पेशली द वर्स द एंट्री नोट हाय येता तो काडूंक तितलें इजी ना. आनी हें तुवें इल्लें डावन केलें गी स्केल हाफ नोट हांवें हाफ नोट नातल्यार ओरिजिनल मस्त कश्ट आसा ते एंट्री नोट काडूंक. बट आनी तुवें बरें मॅनेज केलें आनी ती एक म्हाका खुशी जाली. तुवें डावन केल्लें जाल्यार लायक ती बरी एक बऱ्या सिंगराची एक हुशारकाय म्हण येत. बिकॉज खंयचे स्केल तुका खंयचे कम्फर्टेबल आसता तान तूं सिंग करचें इज मोर इम्पॉर्टंट. बरें करून म्हळें सीमा, आय रियली एन्जॉयड. थँक्यू मॅम. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच मॅम. सीमा नावाक म्हणटात, सीमा इज अ बाउंड्री. Why keep boundary? Erase that boundary. Beautiful singing.
only I missed a bit expression. ओके सर कारण यू आर वेटिंग तूं येता तेन्ना एंड तूं येता तेन्ना दॅट फिलींग इज देर मोर पाक गोकुळ गायता जावं मोर पाक फाकता सो दीस एक्सप्रेशन जर मातशें जर आयिल्लें न्ही इट्स लायक पिक्चर येवपा जाय दोळे मुखार तूं येता तेन्ना कितें कितें जाता सो तें जर आयिल्लें जाल्यार आय वूड हॅव एन्जॉयड मोर नॉट दॅट आय हॅव नॉट एन्जॉयड ब्युटिफूल सिंगींग एंड कीप स्मायलींग थँक्यू वेरी थँक्यू मच सो मच सीमा येस बरें जालें सिंगींग हें सॉंग आमी मस्तपटी आयकता आमकां केळोंकूय मेळटा सो बोर जायना कितले बरें बोर जायना आनी तुवें बरें तरान सादर केलाय बरें प्रॅक्टीस केलाय ऑल द बेस्ट तुका थँक्यू सर देव बरें करूं अल्लीपादे आणि संगीताक एक विशेष कनेक्शन आसा म्हण येत अल्लीपादेच्या वाळांनी संगीत वाळटा तेन्ना ब्रास बँड्स आसात सबाशे ब्रास बँड आसात तातूंत एक फामाद ब्रास बँड आसा म्हाका आनी तुमकां वळख कसलेंच ब्रास बँड तशें म्हणटना संगीताक आनी अल्लीपादेक एक बरो कनेक्शन आसा तोच कनेक्शन तेंचं वाळांनी वाळचें संगीत घेवन हांगासर एक बरें पद आमचे खातीर सादर केल्लें आसा बाई सीमा डिसोजा तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या हंताक तुका आमी बरें मागता आनी आमचो मुखलो स्पर्धेक आसा आमच्या राज्याचो न्ही शेजारी राज्यांतलो गांव तितलो पयस आसली शेजारी राज तांच्या राज्यांत मलयाळम तांची मायभास जाल्यारय कोंकणी खातीर कोंकणींत गांवकासच्या कोंकणी खातीर विशेष मोग आसतो सबारचो लोक थंयसर आसा तुमी बेळा म्हणलें नांव सबारपटी आयकलां आनी ह्या स्टुडियोंत आज तेगा जाणां बेळा आसात रोशन क्रास्ता बेळा बाब स्टॅनी बेळा आनी आतां आमचो मुखलो स्पर्धेक जस्टिन डिसोजा बेळा जस्टीन नमस्कार नमस्कार पयलीं म्हणल्यार म्हाका तुजे फिचर्स खूब आवडले तुजे दोळे इतले कितें म्हणटा ताका दोळ्यान भितर इतली जाण आसा म्हाका दिसलें की यू हॅव डन लॉट ऑफ स्ट्रगल आयुश्या भितर आनी ती दोळ्यान भितर आय डोंट नो वाय म्हाका ती पेन दिश्टी पडटा आनीक तुजे बद्दल सांग तुजे गांवचे बद्दल सांग मातशें आमकां जाणा जावन घेवपा जाय हांव गांवान बेळा तावन आमच्या बेळा गांवा विशयांत सांगचें तर आमचे सप्तभाशा संगम भुमी म्हणटात आमच्या कासरगोड बेळा त्या एरियाक म्हळ्यार आमच्या गांवांत 7 भास उलोवचो लोक आसा म्हळ्यार मलयाळम तुळू कोंकणी कन्नडा उर्दू बॅरी तशेंच मराठी इतलो 7 भास उलोवचो लोक आमच्या गांवांनी वस्ती करता तशेंच आमच्या गांवांत जे जाल्यार एटलिस्ट एक 2 वा 3 लँग्वेज कळीत आसा जें पडटा बेस्ट ऑफ लक आनीक तुजें पद आयकुपा आवडटलें प्लीज गो हेड पावला मोजा तू पावला मेळैशिगी हाताक मोजा हातू जो मेळैशिगी रित्या बोटाख्या मोदी घालतलो खबला दिवन जावन उरो जिवीत शाबीत मागया आमी देवा लागी सोभाय तुजी हांव पळयता संद्रा तारा किलजे घालता अपुर्बाय तुजी हांव नियाळटा सुर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता संद्रा तारा किलजे घालता अपुर्बाय तुजी हांव नियाळता सुर्या किरणांकी थंडाय दिता
पगले मोजा तू सावळी जाऊन रावशी गी कोडी मोजा तू उस्वा जाऊन रावशी गी उक्त्या मोळबांत्या तुझ्या सत्कारान कामान गुंतला पावसान पावळें ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुजी हांव पळयता संद्रा तारा किलचे घालता अपुर्बाय तुजी हांव नियाळता सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता संद्रा तारा किलचे घालता अपुर्बाय तुजी हांव नियाळता सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता संद्रा तारा किलचे घालता अपुर्बाय तुजी हांव नियाळता सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता संद्रा तारा किलचे घालता अपुर्बाय तुजी हांव नियाळता सूर्या किरणांकी थंडाय दिता थँक्यू जस्टिन बाब येस क्रिकेट पळयत तूं क्रिकेट डू यू वॉच क्रिकेट हां पळयता मात्र तितले डीप जावन पळयत या ते कितें आसता एक बॅट्समॅन येता आनी तो स्टार्ट्स हिटींग ते एज लागता 4 वता आनी तो सेंच्युरी मारता वय वय आनी एक बॅट्समॅन येता मिडल सारको मिडल बट ही स्कोर्स ओनली 30 रन्स बट मिडल ऑफ द बॅट अँड स्टायल इज विथ ऑल द प्रॉपर टॅक्नीक आज तुवें ती टॅक्नीक दाखयली यू डिडंट डू एनीथींग एक्स्ट्रा यू जस्ट जे नोट्स जाय जे तरेन तुवें तें पद गायलें थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू ब्युटिफूल सिंगींग Thank you. जस्टिन तूं येदो म्हणसर खंय आसलोय हांव बेळात आसलो बेळात आसलो इशीन काल्याक येवनाय तूं कोडयाळ काल्याक येवनाय खंयच्याय कॉम्पिटिशनान तुवें पात्र घेतलाय हाच्या पयलें मुक्का ते ऑनलायन कॉम्पिटिशन तातूंत हांव सेमी फायनलिस्ट जावन आसलो ओके ओके कलो आवाज रे बाबा तुजो थँक्यू कळ्ळें सिंगींग म्हाका मस्त कशी जाली म्हाका बघता तुवें प्रॅक्टीस केल्ल्याचे की चड तुवें हे सॉंग सगळे सॉंग तुवें अंडरस्टँड केलाय वय देखून तुका इतलें बरें करना सिंग करूंक जालें आनी आमी सडावत सिंग करतना आती एक वयर येता आमचो कालेमनी एक एक्सप्रेशन येता न्ही वय वय तूं कसो उबो रावलय सुरूत एंड मुसो तशेंच तूं उबो रावन हात सकयल दवरून म्हाका एस जानकी मॅम सूड आसलो तिजे तुवें लायव्ह कॉन्सर्ट्स अशें युट्यूबारांनी पळयलाय गी ना ना तिजे पळय एक फावटी ती कशें सिंग करता स्टेजीर तिने एक अशें हातान बूक धरचो आनी एक मायक तितल्यांत ती तिजे दिश्ट बुकावरच आसता बट तिचे ते ताळ्यांत येवचे एक्सप्रेशन आमकां दोळे धांपून आयकलां आमी चिंतीजे ती बरी डान्स करून सिंग करता म्हण स्टेजीर म्हाका तिजो उडास आयलो मस्त बरें जालें जस्टीन थँक्यू तुवें जस्टीस केलें ह्या पदाक थँक्यू सो ऑल द बेस्ट थँक्यू तुजें भांडार म्हळ्यार तुजो वॉयस तें डेप्थ तो वॉयस इतलो बरो आसा बरें जालें सिंगींग थँक्यू आनी थँक्यू वय मुखांत आमी जड्ज जातले हांव आनी संजय वय, बाबा तुमी आसले. ते जाल्यार आमकां एक वीक पॉयंट तोच आसलो तूं परफॉर्म करनाय म्हणून हां वय 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 वॉयसान नेक्स्ट लेवल आसलोय आनी इवन हांवें न्ही संजय बाबान उलयल्लें आसा हाका जस्टिनाक एक सॉंग दिजे आनी रेकॉर्ड करीजे म्हूण ह्या वॉयसाक तितलो बरो वॉयस तुजो आनी जाता इल्लें ते एक्सप्रेशनांनी दिवंक तुवें स्टार्ट केल्यार आसा पळय मागीर तुका कोणी स्टॉप करना ओके सो थँक्यू ऑल द बेस्ट त्या खंयचे त्या एक्सप्रेशन दिवच्यात तंतू इल्लें काम कर तूं जायत इल्लें एक्शन दाखोवचें त्या लिरिक्साक सूट जावचें तले सड्ड करनाका इल्लेशें कर पुरो उरलें ऑडियन्साक पावता तुवें काल सिंग करताय पळय वय तें पावता त्या खंयचे तें उणेपण आसा पळय तें इल्लें तूं ट्राय कर आनी ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच सबार काजारांच्या कार्यांनी तुम्ही हे पद ऐकलां विक्षकांनो आणि सबारांच्या
तांच्या होकलेनोऱ्याच्या पहिल्या नासाक पात्र जाल्लें पोदें सोबाय तुजी आनी भोव सोबीत रितीन हांगासर जस्टनान तें प्रदर्शन केल्लें आसा. आमकां घरा बसून आयकूंक मस्त संतोश जाला आसतलो. म्हाका तो खंडीत जावन हांगासर ताका आयकत आसतना मस्त संतोश जालो. देखून जस्टन इतलें सोबीत परफॉर्मन्स दिल्या तुका विक्षका तर्फेन वरनारा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय मोकल्या हंताक आमी बरें मागता. विक्षकानो, कितल्या जाणांक ही गजाल गोत्त आसा या ना आमकां गोत्तना. रांदवई आमकां खंय जावनी मेळटा, पूण ऑर्गॅनीक मेळचें म्हळ्यार आनी ताका एक लागशिल्लो गांव संबंद आसो गांव म्हळ्यार निर्मार्गा या मेर्ला पदाव फर्माय आनी तिशिनासचे गांव ते. आनी ह्याच गांवांत हांव उदेवन आयिल्लो एक अपुरबायचो कलाकार, एक स्पर्धीक आज हांगासर तुमच्या मुखार एक पोत सादर करच्याक आयतो आसा. देखून मुखेल स्पर्धीक तुमच्या मुखार निर्मार्गांतावन अरविंद सेथ डिसोजा. नमस्कार अरविंद. नमस्कार मॅम. परचे ऑडिशन रावंड पळयले हांवें तुजे. काले जालें तुका? इल्लो नर्वस जालो सुरूक फर्स्ट टायम तुवें. ओके ओके ह्या स्टेजीक येवचे हांवें. ओके व्हडना. आज सेकंड टायम गे जाल्यार व्हडना. तर आज दिलो तो कॉन्फिडंट आय. कॉन्फिडंट आसा. ओके व्हेरी गुड. खंयचे सॉंग सिंग करना सय? हांव पावशिल्लो मोग म्हणलें पोत कोवळी तुजे खातीर आनी ताजे सिंगर आनी घडणार जावन आसा मानेस्त रॉयस्टन पिंटो आनी ताका संगीत दिला मानेस्त पॅटसन पेरेरा. ओके. तूं खंय जावन आयलाय? हांव मेर्लाबाद हांव निर्मार्गा. निर्मार्गा. वय. पण आमकां इल्लें त्या गांवा विशयान सांग. निर्मार्गा गांव थंय कृशीचो लोक आनी थंय साबार विविध तरांची कृशी जातात आनी साबार व्यू पॉयंट्स आसा. आड्ड्या व्यू पॉयंट, वडाचेल व्यू पॉयंट आनी फॉल्स आसा, आड्ड्या फॉल्स आसा. मागीर तशेंच थंय साबार लोक गांवांत आनी परगांवांत वावर करन आसात आनी थंय फामाद 3 कॅटरर्स आसात, प्रिन्स, युनीक आनी ओएसिस कॅटरर्स. आनी थंय टॅलंटाक मस्त म्हत्व दितात आनी कल्चरल एक्टिविटीजाक मस्त म्हत्व दितात आनी मस्त हार्ड वर्कींग जण आहात. ओके बरें. आयकून खुशी जाली. बऱ्या रितीन तुवें सांगलें आमकां तुज्या गांवा विशयांत. थँक्यू. सो बरें करून गायन कर. तुका सर बरें मागता. थँक्यू. पावशिल्ल्या पयल्या पावसांत भिजून त्या मोगा दर्यांत पियेलो हांव. थंड थंड त्या पावसांत उबूब म्हजे आंग तुकाच मेळोंक आशेलो हांव. पावसा तेंबे गायता तुज्या पायजनाचो नाद. हा हा तेंबे गायता तुज्या पायजनाचो नाद. मनान म्हज्या सदांच तुजो सुगडास. वादळ उठून ये आराम म्हाका गे हांव सगळो तुजो. न्हंय जावन वाळून ये दर्याक या मेळगे मोग तुजो पुरो. गोगुळे सारको मधुर तुजो ताळो. गायनाक तुज्या मौन तो दर्यो. सोबायक तुज्या पुनो तो लिपलो. तुकाच दिवंक परतो तो संद्रेम थकलो. काळीज आशेता तुज्या मोगाचो स्पर्श. हा 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 हे काळीज
तुझ्या मोगाचो स्पर्श सदांच तुझ्या स्वप्नांत तुझेंच दृश पांयभर पायजना काडून नाजूक पावला ये गो तू ये तुझी येत आसतना दुसरें कांय गरज ना तू वांज मोजे सदा वादळ उठून ये आराम म्हाका गे हांव सगळो तुजो न्हय जावन वाळून ये दर्याक या मेळगे मोग तुजो पुरो पांयभर पायजना काडून नाजूक पावला ये गो तू ये तुझी येत आसतना दुसरें कांय गरज ना तू वांज मोजे सदांच देव बरें करूं. अरविंद भारी बरें सिंग केलें तुवें थँक्यू मॅम. आनी हें पद लायव्ह सिंग करूंक तितलें सुलभ ना म्हण म्हाका भोगता बिकॉज आनी तूं ब्रेथ कंट्रोल कितलें जाय जे सस्टेन नोट्स कितले आसात तुवें बरें करून सिंग केलें थँक्यू मॅम. बरें करून तें सांबाळलें तुवें. थँक्यू मॅम. म्हाका एक बोगलें काल्याक म्हळ्यार तुजें प्रनाउन्सिएशन तो पांयजाणां जाय पायजाणां न्ही पायजना ना जायते तें एक उडास दवर जायत अदरवायज बरें म्हणलें तुवें आज कांय म्हाका तूं BLO आनी परत कांय बगोना. वय मॅम. व्हेरी गुड बरें कॉन्फिडन्स आहा तुका अशेंच मुखार वच ते thank बरो you, ma'am. वॉयस आहा तुका तुजे फस्ट एंट्री आयकतना म्हाका प्लेबॅक सिंगिंगाक तुजो आवाज सूट जाता तशें आयकलें म्हाका. ओके मॅम. ओके व्हेरी गुड. थँक्यू मॅम. अरविंद तुझ्या गांवचें नांव निर्माग. निर्मार्ग या नीर म्हणल्यार उदक आनी मार्ग म्हणजे वाट. वाट वय. आज तुवें तान बागयली आमची तुवें ती वाट दाखयली. थँक्यू. सुंदर 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 इतलेच खातीर की द एक्सप्रेशन ओके प्रत्येकाक सैम एक आवाज दिता तसो तुका एक वेगळो आवाज आहा. ओके तो जॉनर म्हाका दिसता कुणाल गांजावाला बी हांचो जॉनर तो हस्की आनी त्या जॉनरांतलो आनी ब्युटिफूल वॉयस. ओके सो तुवें गीत जें निवडलें तें सारकें डिफिकल्ट आशिल्लें पूण तुज्या आवाजाक सारकें तें सूट जातालें आनी इट रीच हियर. थँक्यू. थँक्यू सो मच. अरविंद बरें सिंगींग बरें केलें तुवें. Thank you. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. येदो हांवें तुमकां सांगलें विक्षकानो निर्मार्गा मेरला बदावन 300 लागशिल्ले गांव पुरो म्हळ्यार ऑर्गॅनीक आनी आतां अरविंद सेथ हाणें परफॉर्म केली रीत पळयतना ताचो ताळो इल्लो ऑर्गॅनीक म्हणून सामका भोगता. आमच्या वरिनारांनी ह्या परफॉर्मन्सा विशीं कितें बरें जालां कितें इम्प्रूव करयत म्हूण खंडीत जावन सांगलां. एक विशेष विभिन्न ताळो आयकूंक आमकां मस्त संतोश जालो. देखून अरविंद सेथ डिसोजा तुका देव बरें करूं म्हणटा. देखून मुखल्या हांताक वेशी जाल्यार असोच तुजो ऑर्गॅनीक ताळो आनी भोव सोबीत ताळो घेवन मुखल्या हांताक वच म्हूण आमची आशा. तुका आमी सर बरें मागता. विक्षकानो येदोळ पर्यंत तुमी सर स्पर्धिकां पळयली संतोश तुमकां जाला खंडीत जावन. थोडी नवीन पदां तुमकां पयले फावटी थोडी पदां आयकूंक मेळ्ळीं आसात आनी आतां ह्या आंकड्याची अकरेची गावपीण तुमच्या मुखार सादर करता आमच्याच पेरमनूर डावन बाय म्युरियल मॉन्तेरो. शर्लिन वय कशें आसाय? हांव बरी आसा. बरें न्हेसून आयलाय एन्थुजियास्टीक दिसताय केदाळे एकटी सिंग करया तशें दिसता म्हाका तुका पळयतना. बरें प्रॅक्टीस करून आयलाय म्हण दिसता. खंय थावन आयलाय तूं? हांव पेरमनूरची. ओके परमनूर अशें सांगताय की नई देगेर आसो एक सोबीत गांव पेरमनूर आनी हांव सांत सेबेस्टियन फेर्गजीची. हांगासर लागशिल्यांत नेत्रावती ब्रिड्ज आसा तें सोबीत आसा. मागीर आमचे लागीं मुस बीच आसा लायक उल्लाल सोमेश्वर बीच आनी पुरा मागीर उल्लाल दर्गा आनी सोमेश्वर टेंपल आनी तशें बरें आसा. ओके खंयचे सॉंग सिंग करताय? आज हें कसलें सोपान सॉंग सिंग करना आसा आज. आनी हाजो कंपोजर आसा लॅन्सी हेनरी मॉरस आनी सिंगर ओरिजिनल सिंगर आसा वेलिटा सिबॉन लोबो
आनी म्युजीक आसा पप्पान आनी जॉस्विन. ओके, ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू. हें कसले सोपान, कसली मोगाची वोड, मोगा घडयोनी आडून खावता ही म्हजी कूड. हें कसले सोपान, कसली मोगाची वोड, मोगा घडयोनी आडून खावता ही म्हजी कूड. सदा सांज तुजी मुखामोड, या दोळ्याकांची मी परजळून, हर एक रात तुज्या येण्यानी म्हजें काळीज प्रकाशान भरून. सदा सांज तुजी मुखामोड, या दोळ्याकांची मी परजळून, हर एक रात तुज्या येण्यानी म्हजें काळीज प्रकाशान भरून. काल तुका देखतस म्हज्या आंगणान, उस्वास उस्वासाक भेटलो, बंजया म्हज्या जिवनान, तुज्या मोगान जीव दिलो. सूर्याची ती किरणां दोळ्या नयनांनी, हाय काळजांतल्यो उडयो तुज्याच यादींनी. हे कसले सोपान, कसली मोगाची वोड, मोगा घडयोनी आडून खावता ही म्हजी कूड. सदा सांज तुजी मुखामोड, या दोळ्याकांची मी परजळून, हर एक रात तुज्या येण्यानी म्हजें काळीज प्रकाशान भरून. सदा सांज तुजी मुखामोड, या दोळ्याकांची मी परजळून, हर एक रात तुज्या येण्यानी म्हजें काळीज प्रकाशान भरून. पुरतो मळबादो पडच्यादी, अंगणांत फुलां फुल्लोजो, नेकेत्र मळबातां जडल्या रे, चंद्रग्रहण येवंक भक्तां म्हाका भिरांत, सोपान तुटाना जावं. हाय मोगा घडयो आजनी आतां हांव. हे कसले सोपान, कसली मोगाची वोड, मोगा घडयोनी आडून खावता ही म्हजी कूड. सदा सांज तुजी मुखामोड, या दोळ्याकांची मी परजळून, हर एक रात तुज्या येण्यानी म्हजें काळीज प्रकाशान भरून. ला 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 शर्लिन, Thanks. बरें जालें सिंगींग. Thank you.
एक्सप्रेशन बरें असलें बट सेकंड स्टांजा येताना इल्ले एनर्जी इल्ले डावन जाल्ले बरी बगली म्हाका. दुसरें सोडल्यार इट्स फायन. इल्ले पिचींग इल्ले रीच जायनातले थोडे कडेन बट अदरवायज बरे प्रयत्न केलाय. ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू. शर्लिन, बरें जालें सिंग केल्लें तुवें. सरान सांगलें तुका काले फ्लॉ जाल्ले म्हणून. एक्सप्रेशन बरें आसलें. ह्या पदा काले एक्सप्रेशन आसा जें तें तुवें बरें केलां. परफॉर्मन्स बरें दिलाय तुवें. डान्स करताय गी तूं? डान्सर गी ना गे. ओके. बट काले गो तें एंटायर सॉंग म्हाका नेजल आयकतलें. काल्याक तें ते बोन डिविजन. ओके. सो तुका तें ओके फायन फायन. सो तेंत आमी नेजल सिंग करतना कालें जाता म्हळ्यार तुजो आवाज पिक्चर बसना ते दाडा. मस्त कश्ट तुवें नेजल सिंग करन पिक्चरा सोंक. सो मस्त कडेन पिचिंगाचे इशू जाल्ले. सो या तुका सर बरें मागता. बट अदर दॅन दॅट तुवें पदांत एक्सप्रेशन जावन दी आनी गायनाक कसले टॅक्निकॅलिटीज आसा जे ते परत तुजे बरें आसले. जायते. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. शर्लिन बाय तुका दोन्ही मेंटलांनी गायड केला. बट आय फेल्ट की हो तुजो पीच न्ही. समटायम्स कराओके गातना कितें जाता की यू हॅव टू फायंड युअर नॅचरल आनी ओरिजिनल पीच वेर यू आर कम्फर्टेबल. सो वॉट वी डू इज कराओके गातना आय डोंट एडवायज कराओके म्हणजे पयलीं म्हणल्यार करप न्ही. कारण ज्या ओरिजिनल सिंगराची हाका तूं मॅच करपाक वता तेन्ना यू गीव स्ट्रेस टू युअर वॉयस आनी त्या पदाचेर इनजस्टीस जाता. सो प्लीज फायंड युअर पीच वीच इज कम्फर्टेबल वीथ द कराओके. करून घेवपाक मेळटा म्हाका दिसता न्ही आतां स्केलीक. आनी सिंग वीथ युअर कम्फर्टेबल पीच. सो इट विल हेल्प यू. यू गॉट नायस वॉयस. देव बरें करूं. LHM लॅन्सी हेनरी मॉरिस हांच्या लिखण्यात दिल्लें हें कसलें सोपान एक अपूर्बायेचें सुबीत पद आमचे खातीर सादर केल्लें बाय म्युरियल मोंतेरो. तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुकाय आमी बरें मागता. वीक्षकांनो, एक तुम्ही पॅटर्न पळयला आसतले. आज हांगासर असल्या ह्या आंकड्यांत असली सर स्पर्धिका नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट म्हणजे सक्कळ वेगवेगळ्या जाग्यांतून हांगासर आयिल्लीं आसात. देखून आमचें मिशन आमच्या मिसां इतलेंच की एकाच जाग्याक जावन दी वा थोड्यांक मात्र हो अवकाश मेळचे न्ही, सक्कळांक हो अवकाश मेळ्ळा जे म्हूण दायजी वर्ल्डान हे स्टार सिंगर म्हणलो स्पर्धा दवरलो. देखून सक्कळांक अवकाश ह्या अवकाशांतून कोणाय वंचीत जावन नजो म्हणल्या खातीर अवकाश हो स्पर्धा दवरलो. आनी बरो गल्स येयला आमच्या स्पर्धिकांनी. देखून वेगवेगळ्या जाग्यांत तुमकां हांगासर आमचे स्पर्धिका मेळटात. तुमकां सक्कळांक आमी परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें मागता मुखल्या हाताक तुमी वेतात जाल्यार. आनी आतां संप्रदाया प्रमाणे हानिजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक. आतां येदोळ 4 जाणां हांगासर स्पर्धिका आयिल्लीं. तांचे मदें कोण म्हूण हरये पोवटीचे बरी तुमी तुमचे मार्क्स घालून जाला. पूण हांगासर परफॉर्मर ऑफ द वीक डिसायड करचें मात्र आमच्या वरेनरांनी. तांच्या वरवणी प्रमाणे आयच्या ह्या आंकड्याचो हानिजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन आसा जस्टिन डिसूजा बेळा. जस्टिन, तुका बरें मागता, अभिनंदन पाठयता. बेळाक आनी एक विक्ट्री जाल्लें बरें जालें तर तुका आमचें अभिनंदन. आनी वीक्षकांनो, मुखल्या शुक्रारा परत एक फावटी सांगता मेळ्ळ्या दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर पळोवच्याक. आनी 4 स्पर्धिका हांगासर येतात दुसऱ्या गांवांत जावन दुसरींच वेगळींच पदां घेवन हांगासर तुमकां मनोरंजन करच्याक आनी तांचो स्पर्धाचो मट्टिलो सोडोवच्याक ती आतुरायन हांगासर राखून आसतली. देखून परत एक फावटी मेळटा पर्यंत आमच्या वरेनरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां हो एपिसोड टीव्हीर पळोवंक मेळूना जाल्यार यूट्यूब तशेंच फेसबुकाचेर दायजी वर्ल्ड गीत संगीत पेजीर वचून खंडीत जावन हो एपिसोड पळयात आनी आमच्या सर स्पर्धिकांक तुमचो भरपूर पाठिंबो दियात. देखून मुखल्या शुक्रारा परत एक फावटी मेळटा पर्यंत पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7.